College under the Directorate of the Higher Education pay scale एक contract basis चे राहा त्यांची सारखी कर Proposal for the amendment and review of the order of the high level empowered committee for the interdepartmental committee officers related to the Directorate of the land and records consequent increasing the sanctioning strength by inclusions त्यांची strength जी आहा पळय न्हू ती वाडयला field surveyor 157 post inclusion of the one post of the additional director in the settlement and land record या डिपार्टमेंटात it is detail आता जे one field surveyor चे 157 post जातले increase in field surveyor वाडयल्या आणि one post of the additional director हय बल्ले ते हितूंतल्यान भरतले staff selection filling of the one post of the lecturer in the department of the ENT on the contract basis in the Goa Medical College, Bambolin. One post of the assistant professor and the 3 posts of the assistant professor in the department of the OBG in the contract basis in Goa Medical College. The Goa Mopa Airport Development Authority amended Bill 2026. त्यातून amendment केला. ते पोस्ट भरपाक जे आशिल्ले पळय न्ही ते पयलीं हेजेरूच आशिल्ले कॉन्ट्रॅक्टाचेर नाव इट वील परमनंट पोस्ट किंवा डेप्युटेशनचेर भरपा खातीर स्कोप दिला मोपान माडाच्या हितूर अमेंडमेंट टू द सेक्शन 32 ऑफ द गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड 1968 लँड रेव्हेन्यू कोडांतलो ताका अमेंड करता सेक्शन 30 एका सांगता तुका डिटेल्स The Goa Janavishwas Law Amended Bill 2026 आमी at par with the Government of India. ऑन्कॉलॉजी डिपार्टमेंटात आमी डॉक्टर्स ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर घेतल्या 3 जाणां गोवा मेडिकल कॉलेजीत GIM युनिवर्सिटी बिल 2026 आमी आयच्या हातूंतल्यान पास केला गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ द मॅनेजमेंट एज अ प्रायवेट युनिवर्सिटी म्हणून तांकां ऑथरायजेशन्स मेळटले गोंयांत तांकां कॅम्पस आसा सेटअप आशिल्लो इट इज एन ट्रान्झीट कॅम्पस म्हणून चलताले ते तांकां सेपरेटली युनिवर्सिटी म्हणून मेळटले तो सध्या तरी त्यांचो साखळीत आहा इन फ्युचर ते तांचेर डिपेंड प्रायवेट युनिवर्सिटी येस लँड रेव्हेन्यू कोडात तुका दिता मागीर आत्तां आनी कितें थँक्यू लोक जे आसात जमा जाल्ले बीन आनी गव्हर्मेंटा अगेन्स्ट आनी लँड कन्वर्टर अगेन्स्ट तितून केसीबीचे थोडे अमेंडमेंट्स आहा ते चेंज करचे बी म्हणून तेंच्यांनी हे डिमांड केल्या कालची जी मिटींग जाली ती 17 आणि 39 स्क्रॅप करचे म्हणून डिमांड आहा तांच्यांनी कालच्या मिटिंगेच्या उपरांत तांच्यांनी आपले डिमांड्स दवरल्या लोकांच्या मुखार सरकाराकूय रिप्रेझेंटेशन धाडून दिल्या आय विल गो थ्रू इट पूण सीएम लोकांक नाका त्याच अमेंडमेंटा खातीर सरकारूच लोकांच्याच पयशान ते केसीबीन लढटा 70 लोकांक जाय तेच आमी करतले फर्स्ट आसा न्ही सर तर ते तुमी फूल रिपोर्ट आउट करूं ना वी केन्ना सो करतले तेजो तुमकां म्हाका दिसता तेजो जो सिनॉप्सीस सिलेंट फीचर जे तुमकां दिवपाक जाय आशिल्ले प्रेस मिडियाक जेची गरज आशिल्ली ती 100% आमी सगळे दिला ऑपोजिशनान डिमांड केला की असेंब्ली सेशनान तुम्ही टेबल करचो म्हणटा विल सी इन द सेशन गव्हर्नमेंटाचो ओपिनियन कितें आसा सेशनाचो कामकाज हांव आतां कसो डिस्कस करता तुमच्या बरोबर हांवें सांगलें मरे तुका सेशनाचो कामकाज कितें तो सेशनान थंय डिस्कस करता थँक्यू तुमकां खुबशे मेमोरेंडम येयल्यात